वालो उलयता विष्णू भिकारो देसाय. आणि हे आमचे शेत रोवन आमी पोट भरताले. शेताचेर आमी 5 फॅमिली डिपेंड आसले. 5 फॅमिली आमचे भुरगीं बाळां सगळीं. आनीक हे शेत रोवन आमी पोट भरताले. हे शेत रोयला आसतना हे म्युन्सिपाल्टी घेवन जबरदस्तीन 8 ट्रक एक बराबर माती भरून हाडून ती शेताचेर घालून आख्खें शेत रोयला. रायस पॅडी रायस सगळे करून त्यांच्यानी ते हॅरेस करून आमकां हॅरेस करून आणि 100 माड असले लायनीन आमचे नाल्ल आमी काडटाले. ते 100 नाल्ल कट करून त्यांच्यानी सगळे हे करून डेमोलिश करून घर असले घर डेमोलिश केला. ते काडला वेलान घातला. आनीक आमकां कांयच दिवंक ना शेताचो एक पयसो दिवंक ना. आता तुमची मागणी किती आहे? माझी मागणी एकच आसा आता की आता ते आम्ही सुप्रीम कोर्टा पर्यंत गेल्ले. सुप्रीम कोर्टा डिसिजन त्यांचे फेवर झाले. ते आता आम्ही आता हांव कितें म्हणटा म्हाका कितें तरी आमकां जाय. आनी शेताचे पयशे आमकां दिवंक ना तेमी. 1 रुपया दिले ना. कंपेन्सेशन पळय कितें मेळपाचें ते आमकां 1 रुपया सुद्दां दिवंक ना. आता हांव डिमांड करता की म्हाका इल्लेशे आमची पळय झाडां झोपां आसा ती आतां उरलेली ती म्हाका सोडपाक जाय. तेमी ती म्हाका परत रिटर्न दिवपाक जाय. इतलेंच हांव विनंती करता. कित्याक बसला तुम्ही? बसलो म्हणून पटापट मेळा म्हणून आपल्या गोवा मान म्हणजे कुठं उडलो बाबा. आणि तेसला पण येना मेळाला कितें सांगता पळोवपाक कांय कुस्कुटाक काडी ना. एक पयसो न्हू कितें न्हू आनी तुझ्या घरातले थंय मोडून सगळी बांयक उडयली न्हू. घरांत शेत मोडून घरान बंद दवरलें. सगळी भोवन सगळी हें करून दवरलें. तें भात रातयां भितर येवन गाडी हाडून कितें बंद दवरलें. मागीर आमी कोण फोन मारलो शेजरांनी विष्णू शेतां कितें जाता गडगड पडटा 10 वाटी आमी सगळीं 10 वाटी येयली. 10 वाटी येयल्यार लॉज मोण मुगेलें तें उडोवन सगळीं ट्रक बोन सगळीं भरून घेवन गेले. आमकां आतां उरलं ते आमकां आनी कांयच ना. हे उरलं ते सगळें झाड झोप आपल्या परत सांगता न्हू. आतां म्हगे पर कितें हेजी पर नाच ना कोण सिरीस न्हू कितें न्हू कोण कांयच करना. 5 जाण चडून गेले. एक गेले देवा घरा 3 जाण गे भुरगे चडना. 3 भुरग्यांक आनी आतां कितें पयस खावूं नाका. हेजेर आमगे पट एक सिरीस येना माती ना. पयलीं म्हशी घालून तर मागीर गो पोसता भुरगीं बाळां. आतां म्हस ना कांय ना. हांगा पयलीं तुमी शेत रोयताली ह्या जाग्यार? आवय कंटिन्यूअस दोन्ही पळयल्यार सामको हें जातालें. आमी आमी चान्सच दिलो. शेत पळय रोवन भात पिकयताली आनी सांगना. आज तो गांव तुमकां सांगतलो ते इश्ण कितें केलें काय म्हूण धन्य कसो धंदो करून बामण बिमण हायजे कितें घे बरें दोतोर भितर अशें करून जीव जाता आनी कितलें बरें म्हाका लोक वच म्हाका लोक आहाय. भुरगो घेवन गेले अशें तशें करपाक ना. सो अन्याय झाला तुमच्यावर? खूबच अन्याय. जाग्यार सर्वे नंबर दिसलो?